आणि आज बाबा विशाल वळवयकर आणि नंदकुमार शेख दोघी पंच विशाल कडेन तर एक डायनामिक लिडरशिप आसा। आमी तेजी चर्चा खूब ऐकल्या कुमारजुवांक आणि कुमारजुवांक एक तडफदार नेतृत्व करपाचे गुण बाबा विशाला कडेन आसा। सगळे तरणाट्यांक एकठांय करपाचे आणि काँग्रेसचो विचार घरघरांत पावोवपाचे हे धडाडी बाब विशाला कडेन आसा। तो राहुल गांधीच्या विचारान आकर्षित जाल्लो आसा आणि राहुल गांधीच्या विचारान आज देशभर खूबशे युवक काँग्रेसी कडेन अट्रॅक्ट जातात। आज ताणें पावल मारला येत्या दिसान गोंयचे साबार मतदारसंघातले खूबशे तरणाटे काँग्रेस पक्षा बरोबर येवपाक तयारीन आसात। आमी आमची दारां तांकां उक्ती केल्ली आसात मोठे मनान की तांणी काँग्रेस पक्षान येवचें आणि आपली नेतृत्व जे आसा ते नेतृत्व मुखार व्हरचें। काँग्रेसची आयडियोलॉजी आसा, काँग्रेसचे जे विचार आसात, काँग्रेसचे जे प्रोग्राम आसात, काँग्रेसची ज्यो पॉलिसीज आसात त्यो घरघरांत पावोवपाक काँग्रेसीक मदत करची। आमी एक वेगळो विचार घेवन लोकां मुखार वयतात आणि ते करता आसतना खुबश्या तरणाट्या लोकांची साथची गरज आसा। बरे तरणाटे येवपाक जाय, जे तरणाटे एक वेगळ्या विचारान अट्रॅक्ट जातले आणि एक वेगळो विचार घेवन पार्टीक आमच्या मुखार व्हरतले। त्या खातीर खुबशे तरणाट्याची ह्या पक्षाक खुबशी आमची गरज आसा। हांव ह्या वेळार सगळ्या गोंयच्या तरणाट्यांक उलो मारपाक सोदतां की तुमी काँग्रेस पक्षान एक संदी दिल्या, त्या संदीचो फायदो घेवन मुखार सरात। युथ काँग्रेसची मेंबरशीपय चालू आसा, जे 35 सकल आसा तेणी युथ काँग्रेसची मेंबरशीप करची आणि आपली लिडरशीप आपले मुखार व्हरची अशी हांव मागणी आमच्या गोंयच्या तरणाट्या कडेन करता। हे जे सरकार ज्या तरेन चल्ला ते पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचो तमाम वर्ग हो नाखुश जाल्लो आसा। ह्या सरकारान एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस केल्लें, केंद्रान मोदीन प्रॉमिस केल्लें, राज्यान ह्या सरकारान प्रॉमिस केल्लें ते आयज कांयच जायना। आयज फ्रस्ट्रेशन येता गोंयच्या तरणाट्यांक, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ना, जॉब्स ना, जॉब्स आशिल्ले मायनिंग सारके क्षेत्रांतल्यान ते आयज निकामी जायत गेल्ले आसा। आयज प्रचंड फ्रस्ट्रेशन गोंयच्या तरणाट्यां भितर येता आणि ते फ्रस्ट्रेशन जर उक्तं हाडटले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां आनी तरणाट्यांची ह्या पार्टीन गरज आसा आणि ह्या तरणाट्याची वाव ह्या पक्षान खूब आसा। मुखार सरपाची संदी ह्या पक्षान खूब आसा। तेन्ना आमच्या गोंयच्या प्रत्येक तरणाट्यान जशी बाब विशालान आणि बाब नंदकुमारान जसो फुडाकार घेतला तशें बाकीच्या तरणाट्यान घेवची। म्हाजे कडेन खुबशे मतदारसंघातले खुबशे तरणाटे संपर्कात आसात। तशेंच आमी उलो मारला की आमचे पयलींचे काँग्रेसमॅन खुबशे मतदारसंघांत जे सायडीक आसात तेणी आमच्या मेन प्रवाहान येवचे आणि आमच्या सगळ्या पार्टीच्या जे बाकीचे सगळे लिडर्स आसात तांकां खानाक हात लावन एक काँग्रेसचो विचार नवे तरेन मुखार व्हरया। एक फटींगपणाचो सरकार, यू टर्नाचो सरकार ह्या गोंयच्यान तांकां भायर मारपाची गरज आसा, जेणी गोंयच्या तरणाट्यां कडेन फटींगपणां केल्लीं आसा। हांव परत एकदां विशाल आनी तेंच्या सगळ्या वांगड्यांक ह्या पक्षान स्वागत करता। आयच्यान हो तुमचो पक्ष मोठ्या अभिमानान मुखार सरात। एक इतिहास आशिल्लो हो पक्ष, एक प्रचंड जेणे ह्या देशाक मुक्त केल्लें आसा, ह्या देशाचे खुबशे बलिदान दिल्लें आसा, ह्या देशाचो विकास केल्लो आसा अशें हो पक्ष, ह्या पक्षाक आयज तुमी सामील जाल्ले आसात आणि ह्या पक्षाक कितल्याय वयर सरपाक तुमकां कोण आडोवपाक ना। जितली तुमी काम करतले, जितली तुमी मुखार सरतले, ती मुखार वचपाची तुमकां वाट मोकळी आसा। आमची पार्टी बाकीच्या पार्टी भशेन न्ही की थोडे सर्टन लिडर्स प्रमोट जातले आनी बाकीच्या मुखार वचपाक ना। जितले काम करतले ते मुखार नेटान वयतले हें तुमकां हांव सगळ्यांक आश्वासन दिता आणि तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। काँग्रेस पक्षाचे कुमारजुंव मतदारसंघात माझे कार्य फुडें दवरपाचें हांव वचन आमचे माननीय गोवा प्रदेश कमिटीचे अध्यक्ष श्री गिरीश चोडणकर हांगा दिता। तशेंच वरिष्ठ काँग्रेस कार्यकर्त्यांकूय हांव सांगता की म्हाजें जितकें काँग्रेस पक्षाचे योगदान दिवपाक हांव तयार आसतलो। The reason for me to be here today is with Mr. Vishal Walwalkar because I am a dedicated Congress worker. हांव काँग्रेसीन खूब वर्सां सावन आशिल्लो
आनी काही लोकां बरोबर आशिल्लो, तर आमकां ती एक मोटिवेशन किंवा आमकां एप्रिसिएशन मेळोंक नासलें, ताका लागून आमी फाटीं रावलेले. पूण आयज अशें दिसलां की खंय तरी आमकां हांगासर विशाल बापाच्या थ्रू खंय तरी सपोर्ट मेळलेलो आसा. ताका लागून हांवें हें इनिशिएटीव फुडें घेतलां की काँग्रेसीक आमच्या कुंभारजुंवे कॉन्स्टिट्युएन्सीक फुडें काडपाची, त्याच्या वांगडी रावून.